हॅलो गायज, गुड आफ्टरनून. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. म्हजें नांव अंकिता. वेलकम करतात तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या चॅनलाचेर, जेचें नांव आसा गोवन क्रिएशन 2.0. सो म्हाका न्हू एक्चुली चीज केक खावपाची म्हणजे अशें लायक दिसतालें की चीज केक खावपाचें कशें. सो हांवें एकी कडेन चॅक केलें कितें प्रायस आसा. 120 अशें. म्हटल्यार आसूं घराच करतलें आमी सगळें सामान बीन हाडलें, पूण मागीर विसरलें. सो मागीर आजचें न्हू बायक कितें ऑर्डर करपाक जाय आसलें. सो तेन्ना न्हू हांवें एक कंटेनर कसो ऑर्डर केल्लो 150 रुपीजाचो चीज केकाचो. सो तो तेच्या उपरांत मागीर हांवें केलो. सो दाखयता तुमकां. मागीर हांवें चीज केक केलो. सो तो कसो केलो पळय तो तुमच्या वांगडा शेअर करता. आनी तो एम्प्टी कंटेनर जो आसा पळय सो तो दाखयता. तितून मागीर हांव धाकटेले शेक हांवें केल्ले. सो ते बीन दाखयता तुमकां. चला पळोवया रेसिपी. हो एक बिस्कीटचो पुडो आसा. सो हे जे बिस्किट्स आसा पळय ते क्रश करून अशें मिक्सरान घालून घेवपाक जाय. ओके, हो कंटेनर हांवें ऑर्डर केल्लो. सो टेस्ट वायज बरो आसलो, पण हो 150 रुपीज आसलो. सो एक कंटेनर दवरला. अमुलाचो बटर घेतला. सो हो घालून आमकां मेल्ट करून घेवपाक जाय. तें बरें जाल्लें आसा बिस्किटांचो क्रश. हो आतां मेल्टेड बटरान घालून घेवंक जाय. सो आतां बटरान न्हू बरो जो हे आसा पळय बिस्किटांचो क्रश तो बरो असो मिक्स केला. तो आतां हांव ह्या कंटेनरान असो सेट करून घेता. सो अशा दोनूय कंटेनरान हांवें सेट करून घेतले. नेक्स्ट तितून हांवें अमूल चीज स्प्रेड घातल्या 2 स्पून. म्हाजे कडेन पनीर आसा. हांव हाफ घालता. सो पनीर आनी क्रीम चीज घातली. आतां क्रीम घालता आनी थोडेशें कंडेन्स मिल्क घालता आनी हें बरें वांटून घेता. नेक्स्ट हांव घालता भितून हें मिल्क मेड. नेक्स्ट हांव घालता भितून अमूल फ्रेश क्रीम. पळय हो आसा फायनल लूक. पनीर क्रीम देन चीज क्रीम एंड मिल्क मेड. सो हें घालून हें बरें वांटून घेता. सो अशें हांवें सेट करून दवरलें हें पळयात. आनी आतां हें कवर करून न्हू फ्रिजान एक 8 ते 10 वरां दवरपाक जाय आनी मागीर सर्व करपाक जाय. सो आतां गायज हांव खाता न्हू. एक्चुली हो रातचो हांव विडिओ एडीट करता. आतां हांव खाता बटर चीज गार्लीक नान. आनी हो आतां नेक्स्ट डेचो हांव क्लीप तुमकां शेअर करता. 5th डे ऑफ द रोमाड. सो आमकां पावणी येयलेली न्हू. सो ताका लागून कोर्तामान सगळें देवूळ बीन क्लीन केलें. हार बीन देवाक घातलो आनी मागीर हांव रोमटाच्या टायमार डायरेक्ट गेलेलें आनी डिस्ट्रिब्यूट करपाक आमी एक वॉटरमेलन हाडलेले 2-3 आनी ज्यूस हाडलेले. कित्याक टायम बीन म्हाका कांय नासलो, कित्याक सांजचें म्हाका स्टोरार वयपाक जाय आसलें. सो हांव बिजी आसलें आनी पॉसिबल जावचें नासलें कितें करपाक. सो आमी सगळें रेडीमेड हाडलेलें आनी इवन म्हाजो जो लूक आसा पळय तो दाखोवपाक म्हाका पॉसिबल जावंक ना. सो दाखयता तुमकां रोमटाक कशें कितें आहलें. बरें दिसता सारकें शिवोलें रोमट. मोरचें अशें डांस बीन तशें कांय करिना, नाचना बीन. जस्ट हें आसता जें आसता पळय तळी जी आसता पळय ती व्हरता आनी कॅश अमावंट घेता. पण आमचे जे मोजे रोमट आसता पळय ते घोडेमोडणी दिसा पयलीं रोमट नासता आनी ते खूब युनीक आसता. खंय हांवून चान्स गावत जाल्यार वयतली. केमे बीन अशें घेवन नाचता बीन बरें आसता आनी मागीर घोडेमोडणी आसता. आनी नेक्स्ट डे मागीर आमची धुरवट आसता. आनी हांगासर अशें लायक घराघरांनी थंयसर घराघरांनी बीन तळी बीन व्हरता. पण रोमाट जे आसता पळय ते घोडेमोडणीच्या पयलीं नासता. सो आतां आमचे शिवोले कशें आसले पळय ते दाखयता तुमकां. चला पळोवया. सकाळी येऊन गेली.
देवळान न्हू अशें एकाक सुमार कशें सगळें आमचें क्लियर जाल्लें. मागीर येवन आमी लंच बीन केलो आनी एक्चुली 3:30 म्हटल्यार घरा कडेन येता म्हणजे आमचें मेन जें घर आसता पळय थंयसर. पूण हांव न्हू लेट जाली 4:30 अशें येयल्ली. सो घरा कडेन आमी कशें कितें केल्लें, घरा कडेन आमी आयस्क्रीम हाडलेली वांटपाक. सो घरा कडेन कशें कितें केल्लें तें दाखयता तुमकां. आनी कॅश अमावंट आसता डिस्ट्रिब्यूट करपाचो. आयस्क्रीम दिल्या उपरांत मुद्दम हांव एक्सप्लेन करता कित्याक म्हाका एक कमेंट येयल्लो की तूं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सो दॅट आमकां कळटलें सो कशें कितें जाता पळय तें. सो ताका लागून हांव मुद्दम अशें एक्सप्लेन करता आनी मागीर तुमच्या वांगडा शेअर करता सो दॅट अंडरस्टँड जावपा खातीर बरें जाता न्हू. सो चला पळोवया. सो आमच्या घरा कडेन जावन मागीर आमी गेली रामाच्या देवळान. सो रामाच्या देवळान बी सेम लायक जशें ब्राह्मणाच्या देवळान नासता तशेंच नासता. पण ब्राह्मणाच्या देवळान कितें खूब स्पेस आसता न्हू आनी तें देवूळ व्हडलें सो थंयसर खूब वगत अशें आसता अरावंड 45 मिनिट्स. हांगासर मातशें कमी टायम आसता आनी थंयसर न्हू ब्राह्मणाच्या देवळान आमच्या ज्या देवळान आमकां पावणे थंय खूब क्रावड आसता कंपेर्ड टू हियर. पण हांगासर बी सेम अशें आसता सो दाखयता तुमकां. अशें आसलें आमचे शिवोले 5व्या दिसाचे रोमाट. जेन्ना हांवें मोरजे अशें सांगलें आमचें अशें नाचता बीन लायक सेम कलरचे कुर्ता बीन घालून अशें नाचता सो तांकां अशें युनीक अशें दिसलेलें. मागीर मम्मी आपल्या मम्मील्या वाटेंतलो एक्सपिरियन्स सांगलो. सो म्हाज्या मामाल्या वाटेन बीन सेम अशें करता मातशें डिफरंट वाटेन लायक ते म्युजीक बीन घेवन ते नाचता वाड्या वयले आमच्या. सगळ्या कामांनी डिफरंट आसता न्हू. आमी जेन्ना शेअर करता तेन्ना कळटा की आमच्या वाटेन अशें आसता म्हणून. सो ताका लागून म्हाज्या मनान येयलें की शेअर करपाचें सगळ्यांक कळपाक की शिवोलेन कशें जाता तें. सो होप तुमकां आवडलें आसतलें आमचो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक शेअर सबस्क्राईब करा आनी थँक्यू तुम्ही माझा व्हिडिओ पळयलो म्हणून. सो मेळया असोच आनी एक व्हिडिओ घेवन फाल्यां आमची धुरबट संडे.
7व्या दिसाची तुडवड. सो कितें पॉसिबल आसा जाल्यार तेवूय क्लिप्स हांव तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. हांगासर शिवोलेन हांवें पळयलां कशी जाता तें रोमाट बीन. मोरजेन अशें जायना. हांगासर अशें गाडी बीन अशें दवरता आनी मागीर ते सेलिब्रेट करता. सो पळयतलें पॉसिबल आहा जाल्यार तुमच्या वांगडा डेफिनेटली शेअर करतलें, कित्याक म्हाका स्टोरार वयपाक जाय. सो कितलें पॉसिबल जातलें तितलें तुमच्या वांगडा शेअर करता. सो मेळया तो व्हिडिओ घेवन. तो पर्यंत मस्त खाया, स्वस्त रावा. बाय, टेक केअर.